चवथ ही तसो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आणि चवथीच्या निमित्तात गोंयांत मोठो धूमधाम आणि धडाक्यात आपल्या पारंपारीक घराकडे गोंयकार चवथ मनयतात। आणि चवथ म्हटली काय पहिले 8-10 दीस तयारी सुरू जाता आणि ताज्या उपरांत 11 दिसाचो गणपती पावयसर एक मोठो उत्साहाचें वातावरण पुराय गोंयांत आसता। हो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव हांवें मुद्दामूनच म्हणला कारण गणपती चिकण मातयेचो तो आमचो गोंयकारूच भाव तो तयार करता, पारंपारीकरित्या तो गणपती घराकडे हाडपाची आमी हाडटात। आयज काल प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती येवपाक लागल्या, ते घेवं नाकात, आमी ते अवॉयड करपाक जाय, मागीर कोणूच प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती हाडचो ना। दुसरें पळोवंक वचत जाल्यार माटोळी ही रानांतली वेगवेगळी फळां फुलां हाडून खूब बऱ्या पद्धतीची माटोळी आमी सगळे जाण बांदतात। पण आतां ट्रेंड आयला प्लास्टिकची फळां फुलां ही माटोळेक बांदपाची बंद करात। कसल्याच पद्धतीचो प्लास्टिकचो वापर ह्या चवथीक जावचो न्ही हे आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय। तिसरी गजाल आमी पळयता की चवथीक लागपी फराळ हो सगळो आमच्या घरात पारंपारीकरित्या आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी तयार करतात। पण आतां ट्रेंड आयिल्लो आसा तोय फराळ आमी भायल्यान हाडपाक लागल्या। पण म्हाका दिसता की आमी हो सुद्दां फराळ जो आसा पळय न्ही आपल्याच घरात तयार करतले आणि इन केस कोणाक घाई गडबडी खातीर तयार करप शक्य ना, माटोळी रानांतल्यान हाडपा खातीरय शक्य ना जाल्यार आमच्या स्वयंपूर्ण ई बाजार आमी हाजेर हे सगळ्यो म्हणजे माटोळीच्या सामाना पासून फराळ हे सगळे स्वयंपूर्ण ई बाजार हाजेर अवेलेबल आसा, तातूंतल्यानूच सगळ्यांनी ते विकत घेवचे। बट ह्या पर्यावरणाची हानी जावची न्ही म्हणून आमी जतनाय घेवपाची गरज आसा।